बुधवारा म्हापशा उपजिल्हो कार्यालयाच्या भायर काँग्रेस कार्यकर्ता आणि पुलिसांमदीं झटापटी जाली. साळगांव मतदारसंघातल्या रस्त्याची स्थिती सामकीच बाबत जाल्लेली आसा. ह्या रस्त्यावयल्यान पसार जावपी लोकांक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. साळगांवचो हो रस्तो ताकतिकेन दुरुस्ती करपाचें निवेदन भौशीक बांदकाम खात्याक दिवपाक गेल्ले कडेन पुलीस आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं वाद जालो. तशेंच तांचें निवेदन घेवपाक खंयचोच भौशीक बांदकाम खात्याचो खंयचोच अधिकारी नाशिल्ल्यान काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी तिडक उक्तायली. मजगतीं काँग्रेस कार्यकर्ता आनी पुलिसां मदीं जाल्ल्या झटापटीत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उत्तर गोंय जिल्हा अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकार हाचो शर्ट पिजिल्ल्याचो आरोप ताणें पुलिशेचेर केलो. सो तुमचे कडेन आतां फाल्यां समज कोणी हेजो रेजिडेंट आयलो हांगासर, ताका समज खंयसर रोड कितें वाट लागलेली आसा तें सांगपाक, सो तुमचे कडेन एकटोय मनीस ना जो आपले ग्रिवियन्स मांडपाक शकता, अशें जालें. सो हांगासर फक्त येवपाचें, इनवर्ड करपाचें आनी वचपाचें, सारकें न्ही? सालिगांव आमी आतां मेमोरंडम दिवपाक आयिल्लीं हांगासर आनी थंय पुलीस आमकां कशेंच भितर घेयना, दार बंद केलें, आमचेर प्रेजिडेंटाचो शर्ट आनी पिजून काडलो आनी आमकां कशेंच दिना. आनी जेन्ना आमी थंय भितर गेलीं तेन्ना सिटर कोण ना, जेईना कोण ना, आनी ती दुसरे एम्प्लॉईज आहा पळय ती कोणूच सांगना हांगा वचात थंय वचात म्हणून सांगता. सालिगांव आतां 2 म्हयने जाले रोड सारको केलो, टार करून केल्लो, आतां परत तोच रोड आतां परत फोडून तेणी सारकी रोडाची इतलो डिझास्टर करून उडयला सारको. कोण पब्लिकाक 2 व्हिलर जाल्यार चलोवपाकूच शकना थंयसर कोण. सेकंडली सिनियर सिटीजन्स ते फेस करता प्रॉब्लेम बिकॉज देर इज नो ट्रान्सपोर्ट कमिंग दॅट सायड, बिकॉज दे टेक अ चौगम रोड, तो एक इश्यू आसा. सेकंड, नो प्लॅनिंग, नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट, ना पब्लिका कॉन्फिडन्सान घेयना. वी हॅव विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी, एक कमिटी मिटींग घेवन हे सगळे सारकें कितें करचो आतां ते मेरेन सांगिना. सगळीं आपआपल्याक जाय तशें करता, आमदाराक तर पडलेलेच ना. एंड स्कूल्स ओपन जाल्लीं आसा आनी पेरंट्स आर फेसींग अ मिजरेबल प्रोग्राम ऑन दीस, बिकॉज तांकां भुरग्यांक घेवन येवचें पडटा स्कुलार. कशी ती चलयतली ते 2 व्हिलर, इवन 4 व्हिलर्स. And plus steel and industrial estate, how working people are going using that road. So it's a total disaster and failure on this government. स्नेहा आसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.